सत्तरी भागात धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। आयतारा सत्तरी तालुक्यातल्या कांय वाठारांत 5 दीस जाल्यार कांय वाठारांत 7 दिसांचो धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। मासोड्डे वाळपयच्या 7 दिसांच्या धालो उत्सवाक बायलो व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्ल्यो। पळयात धालो उत्सवाची कांय किंचित। आयज या पौष म्हयन्यान आमच्या गोंयान वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळ्या गावांनी धालो मनयलो वयता। तसोच आमच्या मासोड्डे हांगासर 5 दिसाचो धालो जाता आणि आमच्या या धाल्याचे आयज आमी मांड थारला। पयले रातीक आमच्या थंय सगळी बायलां मांडार येतात, भुरगीं बाळां मांडार येतात आणि नाल्ल फोडून सांगणे करून धाल्याची सुरवात जाता। हो धालो फक्त एक आमी बायलांचोच एक उत्सव असता आणि आमकां धाल्याची आमी बऱ्या खूप आतुरतेन अशी वाट पळयता एवरी इयर। कारण की त्या निमतान धाल्याच्या निमतान सगळी बायलां भुरगीं एकठी येतात, आपले सगळे सुख दुख कितें आसता बऱ्यो गजाली असतात त्यो सगळ्यो आमी शेअर करता एकमेकांकडे। आणि पयली पासून ही परंपरा आमच्या गावांत चालू आसा। आता जाणट्यांनी ही परंपरा आमच्या हातान दिल्ली आसा, त्यांच्या कडल्यान आमकां खूबशें शिकपाक मेळटा। पयल्या दिसाच्यान 5 राती आमी 4 दीस एक 12 जायपर्यंत आमी हे धालो गितां म्हणटात। 5व्या रात आसता ती आमची फूल रात जागोवपाची असता। तशें मागीर ते जेवण असता, ती सगळे लोक आता प्रसाद अशें म्हणून कवळास अशें म्हणून सगळीं जेवतात आणि मागीर तशेंच लोकांच्यो ज्यो मागण्यो पूर्ण जाल्ल्यो आसता ती बी आपलो थंयसर कवळास वाडटात आणि सांगणी आपली करतात। आणि ते सगळे सांगणे बी जाल्या उपरांत आमी मागीर मांड थारयतात आणि सगळ्या व्हडा उमेदीन हे 5 दीस आमी बरे एन्जॉय करतात। आणि दर वर्सा आमी धाल्याची अशी आतुरतेन वाट पळयतात। तशेंच हो आयज आमचो लास्ट दीस आसा धाल्याचो। आयज आमचो मांड थारलेलो आसा हांगासर। आमकां खूब मजा दिसता की हे 5 राती केन्ना वयता आमकां कांय कळो सुद्दां ना।